आणि कमिशना संदर्भात तेज्यो सादारणच्यो 218 केसीस आशिल्ल्यो. आमी 4 म्हयन्या भितर सबंद 218 केसीस टच करून म्हणजे त्यो प्रामुख्यान ह्यो ज्यो केसी आशिल्ल्यो त्यो सर्वीस मॅटर, एट्रोसिटीज आनी जमनी संदर्भ विशय आशिल्ले आनी त्या वेळार आमकां लक्षांत आयलें आनी 218 केसी हँडल करता आसतना सबंद गोंयभरांचे जे प्रश्न आशिल्ले त्या प्रश्ना संदर्भात लक्ष मारता आसतना की अनेक गांवांनी किंवा अनेक आमच्या समाज बांधवांक कमिशनाचो पावर जो कितें आसा ताजी जागृती लोकां मदें ना. त्यामुळे ज्या प्रमाणात केसी आमचे कडेन येवपाक जाय किंवा ताजे त्या समस्याचें निवारण जावपाक जाय तें जायना अशें दिसलें. म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो की कमिशनर्स डोर स्टेप म्हणजे लोकांचे म्हाऱ्याक वचप आनी ताची ज्या कमिशनाचे आशिल्ले पॉवर अधिकार जे आसा ते लोकांक जागृत करून आनी त्या संदर्भांतल्यो केसी आमचे कशा तरेन येवपाक शकता हाचे कांय विशय आसतना आमी सुरवात केली. आनी पयलो प्रयोग आमी काणकोण तालुक्यांत करता आसतना आमकां ह्यो केसीस आमी अवेरनेस करून घेतल्यो आनी प्रत्यक्ष काणकोण तालुक्यांकच आमी ताजें हेरींग सुरू केलें आनी ताजो रिजल्ट आमकां खूब बरें म्हणून येता हें आमकां लक्षांत आयलें. त्यामुळे आमी दुसऱ्या फेजीन केपें तालुक्यांत जितले आमचे समाज बांधव आसा प्रमुख आसा तांकां आफोवन त्या गांवचे समस्या तुमी प्रश्न कमिशना समोर कशे मांडपाक शकता आनी कशा तरेचे फुडें व्हरपाक शकता ह्या संदर्भांतली जागृती करपा खातीरच आज मुद्दाम आमी हांगा आज सगळ्या बांधवांक आफोवन ताच्या संदर्भांतली जाणीव ताच्या जागृती आज आमी ह्या बैठकींत केली. हय म्हण फुडें आमी सादारणशे गोंयभरांतले म्हणजे सादारणशे नेक्स्ट फेजीन आमी सांग्यार वतले, धारबांदोडा वतले, फोंडा वतले आनी सत्तरी बिचोली म्हणून वतले आनी केसीस कशा तरेन घेवपाक शकता म्हणजे केसीस आमचे एक तालुके काणकोण तालुक्यांत आमी विशय करता आसतना जवळ 35 केसी आमचे आयिल्ल्यो. अपेक्षीत आसा ज्यो कम्युनिटी केसीस प्रामुख्यान जमनीचो विशय आसा, कुमेलीचो विशय आसा, रिजर्व फॉरेस्टाचो विशय आसा, तशेंच फॉरेस्ट एफआरसीचो विशय आसा. हे विशय ज्या तरेन गती मेळपाक जाय ती मेळना आनी अनेक अधिकारी ताका जबाबदार आसा अशें लक्षांत आयिल्लें आसा. म्हणटकच ह्या केसी ह्या कायद्यांतल्यान अशें हें आसा की समजा एखादो अधिकारी जर जाणीवपूर्वक एसटी लोकांचेर अन्याय करपा खातीरच तो जर करचो जायत जाल्यार तो गुन्हो जर सिद्ध जालो जायत न्ही जाल्यार ताका 1 वर्साची ख्यास्त दिवपाची सुद्दां तातूंत प्रोविजन आसा. म्हणून आमी ह्या संदर्भात अधिकाऱ्यांक आमी सांगलें आसा आमचेर कारवाई ह्या कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान कारवाई जावपा सारकी गजाली तुमी करची न्ही म्हणजे अधिकाऱ्यांक सुद्दां आमी जाणीव दिल्ली आसा आनी आमच्या समाज बांधवांक सुद्दां कशा तरेच्यो केसी हाडून की आमी ताजी सुटावी करपाक येता ह्या संदर्भांतलो आज आमी प्रामुख्यान सबंद गोवाभरचो असो अवेरनेसाचें कॅम्पींग आमी सुरवात केली. आतां केपें तालुका आसा पळय तुमच्या समाजाच्यो कसल्यो मोस्टली केसीस कसल्यो आसा? प्रामुख्यान आमचे केसीस जे आसा हाज्यो केपें तालुक्यांत केसीस आयिल्ल्यो त्यो केसी आमकां सर्वीस मॅटर म्हणजे प्रमोशनाचे मॅटर आसा ते आसा. जमनीचे इंडिविज्युअल मॅटर आयिल्ले आसा. पण हांगा कशें आसा हांगा प्रामुख्यान जे जमनीचे विशय जे आसा ते एफआरसीचे विशय मोठे प्रमाणात आसा. म्हणजे एफआरसी अंडर जो विशय 2012 सुरवात जाल्ली ताची अंमलबजावणी आज पर्यंत सारकी जाली ना. ती जावपाच्या दृश्टिकोनान आसा ताची कारवाई करून की लोकांक सनदी दिवपाचें काम जें आसा न्ही सुप्रीम कोर्ट वचून एडिक्शन जे आसा जुलय पर्यंत आसा दिवपाक जाय पूण ताका गती मेळना. त्यो केसी आसा. कुमेरीच्या संदर्भांतलो विशय आसा न्ही पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी लोकांक कुमेरीच्या विशया संदर्भांतल्यो जमीन मार्कींग केल्ली आसा पूण त्यो ताज्यो सनदी अजून सेटल जाल्यो ना. आनी आज तातूंत एक नवीन विशय जो सुरवात जाल्लो आसा की ह्या नवीन विशयांतल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपले रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जे आसा आपण ती डिमार्केशन करता आसतना की अनेक जणांच्या गांवांतल्यान अनेक जणांचे आमचे जे बांदव आसा तुज्या आंगणांतल्यान सुद्दां ताणें फातर करपाचें काम सुरवात केल्लें आसा. पूण ह्या संदर्भांतल्यो केसीस आमच्या कमिशना कडेन येवंक शकता आनी त्या खातीर ताजें हेरींग सुरू करून आसा ताका योग्य तरेचें रिकमेंडेशन जें आसा न्ही सरकारा कडेन आमी धाडपाक शकता. मागीर ह्या संदर्भांत ते सगळ्यो गजाली आसा लोकांक आमी जागृत केल्लें आसा. आनी एक क्वेश्चन म्हणल्यार आजू पासून तुमकां दिसता हे समाजाचे अन्याय जाता म्हणून? आज पळयल्यात न्ही आमी तशें पळयल्यात न्ही जमनी संदर्भां विशय पळयल्यात न्ही एसटी बांदव जो आसा न्ही तो गोंयचो मूळ बांदव आसा मूळ भुमिपुत्र. पूण मूळ भुमिपुत्र आसून सुद्दां जो आसा न्ही ज्यो जमीन ताणें वसयल्ली आसा
आजही ताणें ते कायदे आसून सुद्दां जमनीची ताका संदी ताका मेळना, अधिकार मेळना. हो 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 एक मोठो अन्याय न्ही.